Deuteronomy chapter 4 verse 31. कित्याक सरीसपोर तुमचो देव काकूळ तुजो देव, तो तुमकां सांचो ना वा तुमचो नाश करचो ना, वा ताणें तुमच्या पुर्वजां कडेन सपूत घेवन केल्लो सल्लो विसारचो ना. फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 2 वर्स 20 and 21. एली एल्कानाक आनी ताच्या पतीन एक आशिर्वाद दिवन म्हणालो, हे स्त्रीयेन सरीसपराक समर्पिल्ल्या भुरग्या बदला तिचे उद्देशी तुका भुरगीं फावो करूं आनी उपरांत ती घरा परततली. सरीसपरां हन्नाची दया केली, ती गर्भेस जाली. तिने तेगा पुताक आनी दोगा दुवांक जल्म दिलो. भुरगो सामुएल सरीसपरां मुखार वाडलो. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 12. सरीसपरान जॉबाच्या आदल्या दिसाचेर गेल्ले प्रास फुडल्या दिसाचेर चड आशिर्वाद गेले. ताचे कडेन 14,000 बकरे, 6,000 करी, 1,000 बैलांची जोतां आनी 1,000 गाडवां आसली. जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 10. सोम्या समोर तुमकां कालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. देवाच्या उतराच्यो 5 बसवण्यो. साम चॅप्टर 2 वर्स 8. मुझे लगी माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता, पृथ्वी शेकान शेक तुज्या अधीन करता. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 57. हांवें तुका उलो मारलो तेन्ना तूं मुझे लगी आयलोय, तुवें म्हळें भिये नाका. साम चॅप्टर 91 वर्स 14. तो मुजो मोग करता देखून हांव ताका निवारतलो, मुझे नांव तो वळखात देखून हांव ताका राखतलो. साम चॅप्टर 9 वर्स 10. तुझे नांव वळखता ती तुजेर विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्यांक तूं सरीसपोर सांडून घालिनाय. यिर्मयाह चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सरीसपोर.